नमस्कार भुरग्यांनो, कशी आसात तुम्ही सगळी? बरी आसात. हा, तर आज आम्ही नवो धडो शिकया. होय होय शिकया. ताई पुस्तक काढू? होय, काढात. ताई पुस्तक काढू ना? किती काढू ना पुस्तक? ताई माझे पुस्तक चुकून माझ्या दीदीच्या बॅगात गेले दिसता. बरे, पण फाल्यां पुस्तक काढूंक जाय हा. बरे ताई. आता तुझ्या लागी बशिल्ल्या तान्याच्या पुस्तकात पळय. बरे ताई. ताई तान्या पुस्तक दाखय ना. सिया, तू मातशें आपले पुस्तक सोनमाक दाखयता? होय ताई. बरे, सोनम तू मातशें सिया लागी वचून बस. बरे ताई. तानिया, सोनम तुझ्या लागी बसूत लेगीत तुवें ताका पुस्तक दाखवना. ही वायट संवय हा. सियाक पळय, ताणें आपलें पुस्तक सोनमाक दाखयलें. ही खूब बरी गजाल. शाब्बास सिया. आमी सदांच एकामेकाक मदत करपाक जाय. भुरग्यांनो, एकामेकाक मदत करप वा ना करप हे वर्गांतच न्हय तर इश्टांच्या मदीं, घरांतल्या लोकांच्या मदीं, दोन घरां मदीं ह्यो गजाली सहज घडटात. ते आमी पळयलाच आसतलें. आमच्या घरा लागीं खूब लोक रावतात. तांकां आमी शेजारी म्हणटात. पूण सगळे शेजारी आमकां मदत करतात अशें ना. कांय करतात, कांय करनात. तर आयज आमी अशीच एक काणी खरो शेजारी कोण ह्या धड्यांतल्यान शिकुया. ही काणी आतां आमकां नयना ताई सांगतली. काणयेचें नांव आसा खरो शेजारी कोण. एक गांव आसलो. त्या गांवांत एक घर आसलें जाकी थवयाचें. दुसरें आसलें खेमू कारिव्याचें आनी तिसरें आसलें मिनीन पदेराचें. तिगूय शेजारी एकमेकाचेर खूब मोग करताले. एक दीस जाकी थवय आपल्या घराचे पडवेर बसून ताकतिकेन काम करतालो. कित्याक तर ताका दुसऱ्या दिसा फेस्ताक वचपाचें आसलें. इतल्यान जाकीन आपल्या शेजाऱ्याक खटकिलो, मिनीन तूं वतलो रे फाल्यां फेस्ताक? हय तर, फाल्यां म्हजे उणें चड खपतले, मिनीन पदेरान खुशयेन सांगलें. ते दोगूय एकमेका कडेन उलयता म्हणसर खेमू थंय पावलो. ताणें म्हणलें, म्हाका फाल्यां खूब नुस्तें मेळ्ळ्यार पुरो. कित्याक रे? थवयान विचारलें. फाल्यां फेस्ताक व्हरपाक नुस्तें नाका? खेमून हांसत म्हटलें, सगळेच वचपाचे आसात तर आमी. तिगूय उमेदीन हांसले. दुसऱ्या दिसा जाकी सकाळ फुडें उठलो. बायलेक सांगून पोती घेवन शेजारच्या गांवची वाट चलूंक लागलो. तो फेस्ताचे येवजीत आपल्याच नादान चलतालो. इतल्यान घस्स करून ताचो पांय वाटेवयल्या फोंडकुलांत पडलो. पांयांतल्यान मारिल्ले सणसण सामके मस्तका मेरेन गेले. सोंसू नजर जावन जाकी भुंयेर पडलो. तकली फातर आपटून रगत व्हांवंक लागले. जायत्या वेळान तो शाबुद्दीर आयलो, पूण ताच्यान उठूंक जायनाशिल्लें. बरोच वेळ गेलो. दिसूय बी वयर सरतालो. वाटेवयल्यान लोक येवपाक वचपाक लागिल्ले. सगळे जाण फेस्ताचे बोवाळांत. जाकीक वळखुपी लोक ताचे सरी येताले आनी खबर घेवन वताले. पूण एकल्यानूय ताका हांव तुका पावयतां अशें म्हणलें ना. इतल्यान थवयाक सायके वयल्यान उण्याचे वजे घेवन येवपी ताचो शेजारी मिनीन पदेर दिश्टी पडलो. जाकीक पळोवन तो सायकले वयल्यान सकयल देंवलो. पडलो रे तूं? पदेरान विचारलें. आतां हो म्हाका सायकले वयल्यान व्हरतलो अशें थवयाक दिसलें. पूण आयज फेस्त न्हय रे, उणें दिन येवंक जाय. येतना तुका व्हरना अशें म्हणून पदेर गेलो. जाकी खूब वायट दिसलें. आतां ताचो पांय खूबच सुजिल्लो आनी सणसणटालो. कसो पडलो रे तूं? आवाज आयकना फुडें थवयान तकली वयर केली. खेमू बो आशिल्लो. ताचे सायकलीचेर नुस्त्यान भरिल्लें पाटें आशिल्लें. थवयाची ती दशा पळोवन खेमू काकळूत करून म्हणपाक लागलो, हांव व्हरतलो आशिल्लो रे तुका, पूण हें नुस्तें विकूंक व्हरपाक जाय न्ही रे. थवयान मोन्यांनीच तकली हालयली. खेमू फुडें गेलो. थवय विरूस जालो. दनपारचें वत ताच्यान सोंसूं नजो जालें. ल्हवूच ताणें वाटेवयल्यान दोळे भोंवडायले. पयसुल्ल्यान
कोण तरी दोग जाण येताले. कोण रे तूं? कितें जालें रे बाबा तुका? जाणटेलोचो आवाज ताच्या कानार पडलो. ताणें वयर पळयलें. ताच्या मुखार एक चणेकार आनी ताचो पूत उबो आसलो. जाणटेलो चणेकार आपलेपणान ताची वासपूस करतालो. ते दोगूय धवयाचे वळखीचे नासले, पूण धवयान ताका सगळें सांगलें. म्हज्या पुता, पयलीं हाका आमी दोतोरागेर व्हरूया, मागीर चणे घेवन फेस्ताक वचुया. संकश्टांत सांपडिल्ल्याक सदांच आदार दिवंक जाय. पूत फुडें सरलो आनी जाणटेल्यान धवयाक हाताक धरून उठयलो. पुताच्या फाटीर चडयलो. दोतोरागेर पावयलो. धवयाचे दोळे दुख्खांनी भरले. ताच्या मनान विचार आयलो, आकांताच्या वेळार पावपी होच खरो म्हजो शेजारी. भुरग्यांनो, नयना ताईन सांगिल्ली काणी तुमी आयकली? होय. तर ह्या काणयेंतल्यान आमी कितें शिकली? आकांताच्या वेळार पावता तोच आमचो खरो शेजारी. हय, आमी जेन्ना संकटात नाजाल्यार कसले अडचणीत आसतात तेन्ना आमकां जो पावता, जो आदार दिता, तोच आमचो खरो शेजारी आनी खरो इश्ट.